हॅलो गोंयकारांनो. सध्या इश्यू तुमकां खबर आसतलो कितें चल्ला तें. एलिसन दे कुडतरी आमचो जो तियात्रिस्ट आसा आनी सिंगर, तेजेर पुलीस केस फायल जाली. आनी काल तेगे कोण तरी रिलेटिवान म्हाका फोन करून सांगलें की तेगे घरा कडेन थंय पुलीस बिलीस येयल्ले. इश्यू कांय ना, सिंपल. ताणें एक कातार काडलें सॉंग. जस्ट ही स्पोक ऑन वॉट ही स्पोक ऑन द इलिगॅलिटीज म्हणल्यार कितें, थंय इलिगल हिल कटिंग जाल्लें, थंय खुबशे स्लम्स आसात. आनी फाटल्या दिसांक जी लास्ट इयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी जेचेर आरटीओन जो इश्यू जाल्लो, कळ्ळें, आरटीओ भितर इश्यू कितें जाल्लो की एक ट्रकाचे इलिगॅलिटीज जाल्ले की कोणा तरी ट्रक, आय थिंक एक्झॅक्ट इश्यू म्हाका याद ना तेजो, पूण त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेजेर. मोस्टली आय थिंक त्यांनी चॅसी नंबर काय कितें तरी चेंज करून स्क्रॅपाचो ट्रक दे डीड समथींग. ओके, त्यांनी तो भाड्या परत लावपाचो ट्राय केलो. असले जे इश्यूज आसात हे केल्ले. आनी हिल कटिंग जो इश्यू जो लेटस्ट हायलायट जाल्लो, जेतून भितर स्लम्स बांदपाचे खूब प्रयत्न जाल्ले, तेजेर त्याने कातार काडलें. बरें केलो म्हणजे 5 मिनिट्स कातार काडलें. आनी तेतून भितर त्याने खुबशे शूट्स दाखयले, जेतून भितर मायग्रंट्सांनी इलिगली कशी आमची जमीन जी आसा ती कॅप्चर केला खंयची जी कॅनाला सायडच्यान. जशें आमी सांगलें की मागे चिंचोणी जी मिटींग जाल्ली आमची हाडचीची, तेतून भितर हांवें सांगलें की एक न्यू बिझनस स्टार्ट जाला गोंयांत. कित्याक की कॅनाला सायडीच्यान जो रोड आसा तो रोड बांदपाचो आनी तेजी जी जमीन आसा ती स्लम्स क्रिएट करपाचे थंय त्याच सायडीच्यान, थंय तो रोड दाखोवपाचो आनी सगळे इलिगॅलिटीज करपाच्यो. हे असले इश्यूज जे आसात न्ही, ताणें आपले कातारा भितर हायलायट केल्ले. आनी तेतून भितर हें जेन्ना कातार रिलीज जालें, व्हायरल जालें, बरें हिट जालें, सो तेजेर त्यांनी कंप्लेन घातली. कंप्लेन कोण कितें कांय खबर ना, फक्त एक मेसेज येता की तुका वायरलेसार मेसेज आयला की तुका पुलीस स्टेशनार आपयलें म्हणून. हें कांय ना, हें सध्या कितें चल्लें जाणा, सप्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटीक व्हॉयसीस जे म्हणटा न्ही तें चल्लां सध्या गोंयांत. एक डिक्टेटरशीप एनफोर्स करपा लागून तुम्ही जी सिस्टम आसा, जी पुलीस फोर्स आसा किंवा आनी जे तुमचे ऑफिसर्स आसा तांकां यूज करता. आतां हांव सांगता की जी जमीन आसा जेचेर त्यांनी व्हिडिओ काडलो, रायट, ज्या जमनीचेर ज्या इश्यूचेर त्याने व्हिडिओ काडलो तेचेर ऑलरेडी ऑर्डर आसा. ओके, आनी आमी कंप्लेनय घातला की थंय इलिगल हिल कटिंग जाला, तेजेर आमी आरटीआयज घातल्या, कंप्लेन घातल्या, सगळें घातलां. थंय तेजे लिगल एस्पेक्ट्सय आमी वाचल्या, कळ्ळें, की कितें इश्यू आसा तो. जे सर्वे नंबर्स आसा तेजेर आमी ऑलरेडी आरटीआय घातला आतां पंचायतीन. तेणी तांकां थंय जे मायग्रंट्स आसात तांकां तेणी इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे केलां तेजेर तेणी हाऊस नंबर्स कशे दिले कांयच आत्ता पत्ता कांय खबर ना. आतां आरटीआय घातला, पळोवया कितें दिता तो रिप्लाय, कळ्ळें. पूण जमीन जी आसा, हांव स्वता वचून पळयलें, थंय कॅनाला सायडीच्यान जमीन आसली, दॅट इज वॉट यू कॉल इट, जे रेव्हेन्यू लँड आसा थंय तेणी बांदल्या घरां. म्हणटा इलिगॅलिटीज आमी स्वता वचून पळोवन आयल्या थंय कितें चल्लें तें, कळ्ळें. ते दोंगर आसा, दोंगर कट केला आनी वयल्यान सांगता रोड आमी पळयला थंय. अरे बाबा, तो रोड न्ही, रोड गांवां वचपा, शेतां वचपा रोड कितें तो आमकांय खबर आसा, आमगेली शेतां आसा, आमकांय खबर आसा की शेतां वचपा रोड कसो आसता तो. थंय फूल जे आसा न्ही कट करून थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता. आनी कांय ना, व्हेरी सिंपल. नॉट ओन्ली दॅट, देर आर सो मेनी इश्यूज. फक्त तुमी इतले कितें करता हांगा की एक कोणी तरी रेज केलो, कंप्लेन्स घातले, हे घातले, तेजेर एक्शन जालें ना, कांय ना, कळ्ळें. आमी फॉलोअप करीत आसा, प्रत्येक फावटी वचप, ऑफिसां सांगप, आरटीआयज घालप, एक्शन टेकन रिपोर्ट मागप, परत मनीस वचून थंय ऑफिसां पडटा, कळ्ळें. आनी इतले जावन सुद्दां एक मनशान समज कातार काडलें, तुमी डायरेक्ट तेजेर घातली कंप्लेन, घातली, कितें चल्लां. म्हणल्यार फूल तुमी जर डिसायड केला गव्हर्मेंटान की एक डेमोक्रेटीक व्हॉयसीस जे आसा ते सप्रेस करतले, म्हणजे कोणी आवाज काडप ना, कितें जालें, आवाज जालें, डायल्ले पुलीस. आनी तेंय बी कितें, त्याने एक युट्यूबाचेर रिलीज केल्लें सॉंग, आनी कांय केलें ना त्याने. फक्त इतल्याशा कामां लागून तुमी आतां पुलीस कंप्लेन फायल करपा लागल्या. आनी जे आमकां व्हडली डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्युशनाचेर डोस पासताले न्ही, वचून फेसबुकार टायप करीत आसता हें कॉन्स्टिट्युशनल, हें सांगा आतां, हें कितलें आसा, कितलें कॉन्स्टिट्युशनल. हें तुमी कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा उलोवपाचो तो काडून घेता आनी वयल्यान आमकां शिकयता हांगा हें बिल तुमी घातलां, हितून हो इश्यू येतलो, त्या बिलांत तें इश्यू येतले. अरे जेन्ना करपा जाय न्ही मनशाक, जें करपा जाय, कळ्ळें. आमकां जर एक गोंयकारा खातीर कितें बरें करपा जाय, आमी कायद्यान करपा शकता. तुमी जर कायद्याचो कंप्लीट मिसयूज करून आमच्या व्हॉयसीस सेपरेट करपा शकता जाल्यार आमी बरें कित्याक करपा शकना. होच कायदो यूज करून आमी बरें कित्याक करपा शकना, हें सांगा. तुमी फक्त कितें केलां हांगा, आयलो आतां बाबान कातार काडलें, थंय घाला पुलीस कंप्लेन. तूं म्हणटा की हें हर्ट जालें, तें जालें, अशें जालें, तशें जालें करून सांगता. अरे होच कायदो यूज करा मरे गोंयकारां बरें करपा लागून. गोंयकारां भितर उडोवपाक कित्याक यूज करता तुमी. आनी एक सांगा म्हाका, प्रत्येक फावटी तुमकां गोंयकारां दिसता कितें हें केलें की तेणी हें पळय इतले इलिगॅलिटीज केल्या, थंय अख्खे स्लम्स मारले, अख्खो मोती डोंगर खावन गेले मरता, तेंचेर कितें एक्शन ना. थंय तो तुमी कोर्टांतली केस फाटल्यान घेतली, आसा म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट पडले कडेन.
तुम्ही थंयचे केसी फाटल्यान घेतला, हांगा शिरवय अख्खें स्लम बांदलां, कळ्ळें. थंय तेजेर तुम्ही काय एक्शन घेतलं ना, काय ना. कोण काडटा कोण एक्सपोज करता तेजेर कंप्लेनी कसली हें. तो एक MLA असतो बोंड, तो बोंडच, कळ्ळें. आणि बाकी जे आसा ते सिस्टम तुमच्या अंडर ऑफिसर काम करता, तुम्ही त्यांचे कितें आयकता. तुमकां कळना, तुम्ही तर शिकल्या मरे. तुम्ही शिकोन ग्रॅज्युएशन करून व्हडले व्हडले एक्झामी दिवन हें करून पास करून गव्हर्नमेंट जॉब घेतलो मरे तुम्ही, काय कसो घेतला. मागीर एटलीस्ट तेंगे कितें हें करता तुम्ही एटलीस्ट सांगा मरे की बाबा हें ना, लिगल ना, हें बसना कॉन्स्टिट्युशना भितर, कळ्ळें. लोकांचो लिगल रायट्स असता, वचप आनी डायरेक्ट पुलीस धरप, अरेस्ट करप, कितें हें. एटलीस्ट आमी कंप्लेनी ज्यो घातल्या न्ही तेंचेर मातशें लक्ष दिया. आनी काय ना, गव्हर्नमेंट काय ना, 6 महिने आसताले हार्डली, कितले म्हयने, 6-7 महिने उरतलो गव्हर्नमेंट चडान चड. मागीर गेलो हो, मागीर कितें म्हण करता तुम्ही, कित्याक म्हण हें करपा जाय तेंकां, आयकता तुम्ही, कांयच फायदो ना. आनी नॉट ओन्ली दॅट, आमी न्ही प्रत्येक जो इश्यू आसा न्ही, इश्यू आमच्या कडेन ऑलरेडी हे केले कडेन आसा. प्रत्येक इश्यू जो आसा आतां तुमी जे इलिगॅलिटीज चलता आमच्या कडेन फुल आसा, कितें कितें चल्लां तें सगळें खबर आसा. कोणी कनेक्शन दिल्या, कोणी NOCs दिल्या, कितें गेल्या, सगळें काम चालू आसा एक सायडीच्यान पॅरलली. आनी एक अर्दे आमकां मेळ्ळे सुद्दां. सो हें जें करता न्ही तुमी की डेमोक्रेटीक व्हॉयसीस सप्रेस करपाचे, म्हणल्यार जो कोण उलयता त्याचा आवाज दाबपाचो जो प्रयत्न करता तुमी, दिस इज कम्प्लिटली रॉंग. म्हाका जाल्यार दिसना. आनी ह्युमॅनिटी आमकां शिकयता तुमी, ही कसली ह्युमॅनिटी ती सांगा मरे. आमकां शिकयता, आमी म्हणटा हें करता म्हणून. आमी तर एटलीस्ट इलिगॅलिटीज जे आसा, जमीन ज्यांनी खायला तेंचेर उलयता. जे आमचे गरीब लोक जे आसात गोंयकार, तेंचे जे पोट मारता आमी तेंचेर उलयता. आमी अशें न्ही की कोणी कातार काडलें, कोणी सॉंग म्हणलें, कितें म्हणलें जाल्यार तेजेर वचून हें करपाचें. तसली कांय आमी करना न्ही. आनी वयल्यान आमकां शिकयता तुमी येवन की आमी हें करता म्हणून. हें कितें चल्लां. सो ह्यो ज्यो इलिगॅलिटी चल्ल्या न्ही गव्हर्नमेंटाल्यो, म्हणल्यार एक इनडायरेक्ट जी आसा न्ही डिक्टेटरशीप, तुमी एक लॉ यूज करून कंप्लीट डिक्टेटरशीप तुमी गोंयकारांचेर घालपाक सोदता सध्या, कळ्ळें. कंप्लीट म्हणल्यार कितें, गोंयकारांना आवाज जो आसा न्ही आवाज काडप ना, अशें तुमगे मिनींग जालो, कळ्ळें. अरे असली काम म्हाका हें सांगा, कितें जाय हो असलो गव्हर्नमेंट आमकां, जो आमकां उलोवपा दिना, जो आमकां खुशेन जगपा दिना, जो रावपा दिना, कितें जाय. आनी तेणे कांय अशें व्हडलें कांय हें करना. तेणे फक्त सांगलां की कितें कितें इलिगॅलिटी चलता ते फक्त एक सॉंगांतल्यान सांगलां. आतां तुमी तियात्रिस्टांचे अटॅक करपाक लागले, सिंगर्सांचे अटॅक करपाक लागले, आर्टिस्टाचे करपाक लागले, एक्टिविस्टाचे तर पयलींसान करतालेच. तांकां तर मार बीर पडला सामको, भितर बी उडयला. आतां हळूहळू तें तुमगे मूव जालें. ऑफिसरां टार्गेट करप, ट्रान्सफर करप, ऑफिसरांचे जे ऑनेस्टली काम करता. मागीर तुमगे आतां सिंगर्सांचे आयले, आनी आयले. आतां कोण उरला, फार्मर्सांचेर तर जालें. म्हणजे प्रत्येक सेक्शन ऑफ द सोसायटी जो आसा तेजेर तुमी अटॅक करीत रावतले. हो जो आसा न्ही हो सामको शेमफूल एक्ट जो गव्हर्नमेंट आसा न्ही. आनी होम मिनिस्ट्री म्हाका दिसता हेजे कडेन आसा, सावंता कडेन एस्पेशली. तुमी करता कित्याक, रावले कित्याक तूं हांगा, तूं सोडून वच. तूं बेस्ट. तूं जर सोडून वचत न्ही जाल्यार मातशें गोंयचें बरें जातलें कितें तरी, कळ्ळें. ते बाकी तरी परवडले, जांकां आमी हें म्हणटाले न्ही बोणे, ते तरी परवडले. पूण तुमगे तर फुल दादागिरी चल्ला हांगा, कांयच ना. आनी थोडे इश्यूज आसा तेजेर ओपोजिशनूय थंड, कांय उलयना. व्हडले व्हडले सांगता मरे, व्हडलें हें काळा मरे इश्यू. जेन्ना कोण मायग्रंट इलिगॅलिटीचे उलयता तेन्ना तोंड सील मरे सगळे ओपोजिशनाचे. तो विजय ना, तो रेजिनाल्दय ना, होय ना, तोय ना, कोण ना. सामकें थंड पडल्या. म्हणटा कितें, तुमकां गोंयकारांचेर जे अत्याचार जाता तेजेर उलोवपाचेंच ना. तुमकां फक्त तुमगे प्रॉफिट्साचें उलोवपा जाय, आनी कांय हें ना, कळ्ळें. म्हणजे एक गोंयकार जो सफर जाता तेजेर तुमी उलोवचेच ना. अरे त्यांचे बेनिफिटा लागून कितें करता तुमी, तांकां लागून कांयच करप ना. दिस इज अटर नॉनसेन्स, कळ्ळें. ताका लागून हांव गोंयकारां कडेन सांगता आतां, नेक्स्ट इलेक्शनांनी हे वचपाक जाय सगळें, कळ्ळें. म्हणजे 40 जाण कांय करना. दिस इज अ व्हेरी सिंपल मेसेज आय एम गिविंग. आनी हो जो अत्याचार जाता न्ही हो आमकां थांबोवपा जाय. एटलीस्ट आमचे वॉयसीस तरी सप्रेस जावपा जायना. हे सगळें मागता. तुमी सगळे जाण आयले म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. लेट्स रिव्होल्युशन.